नमस्कार योगार गोवा टू नाईट सुया शेवणकर सविस्तर खबर आधी हेडलाइन्स 1000 चौखंड मेत्रांवेले जमीन रूपांतरण सनदीची फायल सरकाराकडेन पावंक जाय मंत्र्याचो नोट रियल इस्टेट उद्देगांत खवदळ क्रेडायची हरकत मंत्री म्हणटा व्यवस्था जाग्यार घालूंक पणजेंतले 76 सरकारी बिल्डिंगांचेर स्मार्ट सिटी सकयल सोलर पॅनल उपरांत बाकीच्या सरकारी बिल्डिंगांचेर लक्ष विधान भवनय ग्रीन पॉवर करपाचो सुदिनाचो प्लान कुणयचो कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट 100% पीपीपी चलतलो सरकारान 1 रुपया घाल्लो ना घालचोय ना वैजकी कोयरावेलो प्रकल्पाचे कुणय इस्टेटींत उक्तावण मायनिंग प्रश्न पोटा पाण्याचो मुख्यमंत्री म्हणटा सरकार सुरू करतलो विरोधकांनी विचार करचो आयटक म्हणटा कितेंय करात सुरू करतना आदलेच कामगार ट्रक मशिनरी घेयात बेतलांत पीर वाड्यार उर्साचो वाद रिती रिवाज कोणे करचो ताचे वेल्यान 2 गटांचे वाजले 31 तारखेक केप्यां मामलेदारा मुखार दोनूय गटांची हजेरी तो मेरेन दर्गो लॉक वाठादेव सरवण दिवचले बिगर गोंयकार बायलेचो खून घोवान मारले म्हूण दुबाव भाड्याच्या रुमांत मेळ्ळी बॉडी दाराक लॉक पुलिसांनी चौकशेक घर मालकाक उखललो गोवा शिपयार्डांत थळाव्यांक नोकऱ्यो ना मोठे रॅकेट आमदारांचो इशू रक्षा मंत्रालया मेरेन वचपाची माविनाची शिटकावणी मुख्यमंत्र्याची गोवा शिपयार्डा बरोबर 18 मायाक बसका सत्तरीत कोपाडले डेंग्यूच्यो 6 केशी वाळपय आरोग्य केंद्रांत गांवांत मेडिकल टीम धाडून सुरू केली जागृताय आनी नितळसाण मोहीम गांवांक नितळसाण राखपाचो उलो एक 1000 चौखंड मेत्रांवेले जमीन रूपांतरण सनदीची फायल सरकाराक येवंक जाय म्हणून रेव्हेन्यू मंत्र्याचो नोट रियल इस्टेट उद्देगांत खवदळ क्रेडायन मुख्यमंत्र्याक मदीं घालो अभ्यास करून खंय निर्णय घेवचो कन्वर्जन्स सनद फायली उपजिल्लोधिकारी ते जिल्लोधिकाऱ्या मेरेनूच वतात सरकाराक लागनात मंत्री बाबूश म्हणटा सनदीची व्यवस्था जाग्यार घालूंक खंय नवें सर्क्युलर जमनीच्या रूपांतरणाचे फायली टीसीपीची प्रक्रिया सोंपली काय उपजिल्लोधिकारी जिल्लोधिकाऱ्या मेरेन वतल्यो आता 1000 चौखंड मिटरावेल्या जमनी रूपांतरण सनदीची फायली सरकारा कडेन वचपाक जाय म्हूण एक नोट आयला तशें जाल्यार त्यो फायली आतां येणावळ मंत्री बाबूश मनशाराता मेरेन वतल्यो हाका लागून रियल इस्टेट उद्देगाचे कपलाक आटयो नोटाचेर गोंयचे क्रेडाय संघटनेक हरकत मुख्यमंत्र्याक मदीं पडूंक सांगला आज आमकां एक खंयच्या तरी सर्क्युलर गव्हर्मेंट मूव करता म्हणून समजून आयलें त्या सर्क्युलरा प्रमाणे 1000 स्क्वेअर मिटराच्यो वयल्यो फायल्स म्हणजे एनीथींग मोर दॅन 1000 स्क्वेअर मिटर फायल्स गव्हर्मेंटाक रिफर जातल्यो आतां एका सायडीन टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान खूब इजी केला सगळे प्रोसिजर्स सिम्प्लिफाय केल्ले आसा हे अजून जाला काय ना हाजी आमकां पुरेपूर्ण म्हायती ना पूण जो सर्क्युलर व्हायरल जाल्लो आसा त्या सर्क्युलराच्या बेसिसाचेर आमी ही स्टेटमेंट करता की अशें जर जायत जाल्यार ह्या आमच्या इंडस्ट्रीक खूब वायट पडटलें आनी आमी मुख्यमंत्र्याक विनंती करता की हो सर्क्युलर पयलींच रिसायन करचो किंवा पयलींच फाटी करचो आनी अशें करचें न्ही तातूंत रियल इस्टेट सेक्टराचो जो आतां पॉझिटिव्ह सेंटिमेंट आसा तो एकदम कमी जातलो येणावळ मंत्री बाबूश मनशारात म्हणटा रूपांतरण सनद दिवपाच्या प्रक्रियेक नाका तितलो वेळ काडटा वा लागता म्हूण आपल्या नदरेक आयला आनी ती प्रक्रिया खूब कटकटीची जाता हेर खात्यांचे जे रिपोर्ट जाय पडटात ताकाय खूब वेळ लागता ह्या प्रक्रियेचो अभ्यास करपा खातीर आनी ती जाग्यार घालपाक मंत्र्यान स्वता ह्या प्रक्रियेत वांटेकार जावन ती पळोवपाची गरज आसा जाका लागून ह्या प्रक्रियेक गती दिवपाक योग्य ते बदल हाडप सोपें जातलें प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी वास्कोच्यान विक्रम नायक.
पणजेतले 76 सरकारी बिल्डिंगाचेर स्मार्ट सिटी सकयल सोलर पॅनल घालतले. हो पायलट प्रकल्प तो पुराय जाल्या उपरांत बाकीच्या सगळ्या सरकारी बिल्डिंगाचेर लक्ष दितले म्हणून वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयला. परवरी विधान भवनाचेरय सोलर पॅनल घालून ग्रीन पॉवर करपाचो सुदीनाचो विचार. ताका खंय सभापतीची मान्यताय लागता. पंजीम सिटी कॉर्पोरेशन जे आसा पळय, स्मार्ट सिटी, ह्या हातूंत आमी पणजेच्यो सगळ्यो ज्यो बिल्डिंग्स आसा सरकारी बिल्डिंग मॅक्झिमम कितल्यो रे 76 बिल्डिंगेचेर आमी सोलर हें घालतले. आनी ते आमचे टेंडर काल काय आज ओपनिंग आसा. आज ओपनिंग जाल्यार आमचो हो पायलट प्रोजेक्ट कसो आसा. After completion of this pilot project, definitely we will go to each and every place where there is a huge government building. For example, I will give you, we have already decided to have a 1 megawatt at Goa Engineering College campus, and the work, आमचे जे preliminary stageचे जे वर्क आसा, NOCs घेवपाच्यो ते सगळे चालू जाला. आमी परत रिपीट केलें हें. एक लक्षात दवरा की जे हांगा आमच्या विधानसभेच्या हेका घालपाक जाय थंय सभागृहाची मान्यता आमकां, स्पेशली स्पिकराची मान्यता आमकां जाय, त्या शिवाय आमी ते गोश्टी घेवंक शकना. पण तुमी घेतले मान्यता? डेफिनेटली मान्यता जर दिली सभागृहाची जाल्यार डेफिनेटली ताजेरूय आमी घेतले. कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट 100% PPPचेर चलतलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उक्तावणाक उलयलो. सरकारान खंय प्रकल्पांत 1 रुपया सुद्दां घाल्लो ना आनी घालचोय ना. वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री बाबूश आनी मुख्यमंत्र्यान कुंडय इस्टेटींत कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट उक्तो केलो. आरोग्य मंत्री विश्वजीत मात दिसलो ना. I'm totally impressed by visiting this plant today, and it has been said that this plant has been started operation in a record time. First and foremost, I would like to congratulate the Honorable Chief Minister because of his vision that this plant has been set up, and I would like to congratulate Biotech management also for setting up this plant in record time. Common biomedical waste management facilities, म्हाका दिसता one of the best techniques and one of the best facilities biotech has given in India, at least we can say. So I'm congratulating for the biotech for giving this much facilities. And one more I'm adding, this is the 100% PPP. इको PPP plant आम्ही आनी खंयचोच ना. बाकीचे आमचे आशिल्ले पण वेगवेगळ्या पद्धतीचे PPP आशिल्ले. वो 100% PPP कित्या खातीर म्हणटा? We have not invested a single money of the government, and we are not investing in future also because they are taking from the other stakeholders. इतले मजगती आर्ट ऑफ लिव्हिंगाचे श्री श्री रुरल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम ट्रस्ट आणि कुशळटाय विकास खात्यान मेळून फार्मागुडयेर ITIंत स्किल सेंटर फॉर एक्सलन्स चालू केला. मुख्यमंत्री म्हणटा तेच पारंपारीक शिक्षण घेवन चलचें ना. भुरग्यांक नवे कोर्स उपलब्ध करून दिवंक जाय. ते खंय पब्लीक प्रायवेट भागीदारीनूच शक्य आसा. आम्ही अनलेस अँड अनटिल प्रायव्हेट इंडस्ट्रीच्या बरोबर टाय अप करिना तोपर्यंत आमचे भुरगे स्किल्ड जावंक शकना. तीच ट्रेडिशनल नॉलेज घेवन जावचें ना. आमकां एडवान्स कोर्सीस, हांव आतांच म्हज्या सेक्रेटरीज कडेन उलयतालो की आमकां खुबशा जॉबांचे आर बदलपाची गरज आसा. काही जॉबांचे अजूनय बी ज्या पद्धतीचे क्वालिफिकेशन जाय त्या पद्धतीचे क्वालिफिकेशन्स थंयसरले आमच्याकडे डिप्लोमा किंवा डिग्री किंवा सर्टिफिकेट कोर्सीस काही कोर्सीस गोंयांत अवेलेबल ना. स्टार्टअप सुरू करपा खातीर IITच जाल्लो जाय अशी काय गरज ना. Any ITI can also do their startup, and for the startup we are giving the grant of 10 lakhs rupees. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयचें मायनिंग परत सुरू करूंक योग्य पावलां उखलतले. निमाण्या लोकांच्या पोटा पाण्याचो प्रस्न म्हणून मुख्यमंत्री उलयला. सुप्रीम कोर्टाचो आदेश पाळून खंय मायनिंग सुरू करूंक रावल्यात. कांय एक्टिविस्ट मायनिंगाच्या आड येतात. तांणी लोकांच्या पोटा पाण्याचो विचार करचो म्हणून मुख्यमंत्री उलयला. तो सांखळे जिल्लो मिनरल फाउंडेशनाच्या शिबिराक उलयतालो. प्रत्येक जण उठसूट कोर्टान वयता, हो ट्रान्सपोर्ट बंद कर, तो ट्रान्सपोर्ट बंद कर. हांगासर आमचो वैयक्तीक इंट्रस्ट कोणाचोच नासता.
आमचो जर इंट्रस्ट आसा सरकाराचो जाल्यार सरकाराक रेव्हेन्यू मेळचो आनी लोकांक काम मेळचें. हांवें मुद्दामून सांगता, आत्तां ज्यो एक्टिविटीज सुरू आसल्यो त्यो बंद करपाक सुद्दां काही लोक शहरात राहून ह्यो एक्टिविटी बंद करप खूब सोंप्यो, बट त्याच लोकांचे थंयसर ट्रक चलताले ते लोक म्हाज्या कडेन आयले, दोतोर आतां कितें करूं काय म्हणून. हांवें म्हटलें म्हणजे सहसा आमी पळयता की 2 कडल्यो एक्टिविटी हालींच्या हालीं बंद जाल्यो. तातूंतल्यान तरी आमच्या मायनिंग भागांतले खंय तरी ट्रक चलतले, ड्रायव्हरांक काम मेळटलें, गॅरेजीक मेळटलें. आमी जे सगळ्यांच्या पर्यंत पयशे पावपाक जाय हें एक माध्यम आसता आनी त्या खातीर म्हणजे पॉझिटीव वेन सगळ्यांनी विचार करपाची गरज आसा. म्हणजे जे मायनिंगेक फक्त विरोधा खातीर विरोध करता आसत तांच्यांनी मायनिंग भागांतल्या लोकांच्या जिवना कडेन पळोवपाची गरज आसा. आनी निश्चित रित्या ते जर पळयले आसत, कारण म्हाका खबर आसा हांव मायनिंग भागांत रावता, लोकांच्या ट्रकांची परिस्थिती कितें जाली ही खबर आसा. आनी गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून ते सुरळीत रित्या चालू जावपा खातीर प्रत्येक स्टेप जी आसा मायनिंगेची आमी उचलता आसतना ती काळजीपूर्वक आनी सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायन्सच्या अनुसारूच आमी तें काम करीत आसात. बट काही लोक तेकाय ऑब्स्ट्रक्शन हाडचे. हाजोच अर्थ असो जाता की मायनिंग एक्टिविटी चलची तेंच्यानुसार ती चलची न्हू काय कितें अशा पद्दतीचो केन्ना केन्ना म्हाका प्रश्न पडटा. बट निश्चितच रित्या आयज सगळ्यांनी पॉझिटीव रित्या जर पळयत जाल्यार मायनिंग सुरू जावपा खातीर उशीर लागचो ना, ताका ऑब्स्ट्रक्शन हाडचें न्ही. सुप्रीम कोर्टान मायनिंग लिजां रद्द केल्ल्यान कितलेशेच कामगार बेकार. आतां मायनिंग महामंडळ करात नाजाल्यार लिजांची पावणी, मात घरा बशिल्ले त्याच कामगारांक कामार घेयात. कामगार युनियन आयटक मागता. आदीं सावन कामार आशिल्ली तीच मशिनरी, तेच ट्रक, तोच इन्फ्रास्ट्रक्चर वापरलो ना जाल्यार खंय राज्याच्या येणावळीक फटको. ऑर्गनायझेशन्स आहात, एंटरप्रायजीस आहात, ते सगळे ठप्प जाल्यात. अशें आसता आमी सरकाराक उलो मारतात, अधिकारान उलो मारतात. सरकार एक सॉवरेन, सार्वभौम एक संस्था. द स्टेट is a sovereign entity. The state has a sovereign responsibility. The state has to act as a sovereign guarantor. What is the guarantor? The state is called upon to act. As a sovereign guarantor, जशे public sector banks, the government is supposed to act as a sovereign guarantor for all depositors of loan, for depositors, everybody. In the same way, the state has to act as a sovereign guarantor to the mining workers. आणि मायनिंग वर्करांक क्लियर कट आमचे 4 मुद्दे आसात. पयल्या सुवातेर आमी सांगूंक सोदता की ह्यो मायनिंग मिनरल्स, गोवा मिनरल्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन एक्टिवायज करून त्या कामगारांक इमिडिएटली लिजस घेवन आपल्या ताब्यान गव्हर्मेंटान मायनिंग चालू करचें. दिस इज आवर इमिडिएट डिमांड. There should not be a gap between 6th of June 2022 when mining workers will be asked finally to leave the leases, leave the wherever they are working, and between the 7th of June 2022. There should be a seamless employment of all mining workers. कांयच ब्रेक इन सर्वीस नासतना कामगारांक कामार चडोवपाक जाय आनी दवरपाक जाय. देर शूड नॉट बी एनी कायंड ऑफ अ ब्रेक इन सर्वीस आनी सरकारान हेची जबाबदारी घेवपाक जाय. दुसरें, सरकारान जे मिनेर, जे लीज होल्डर्स ह्या कामगारां बद्दल कितें करता ताच्या बद्दल ह्या लीज होल्डरांक आपोवन चर्चा चालू करपाक जाय आनी काळजीदारपणान हाचेर पावलां मारपाक जाय. वाठादेव सरवण दिवचले एके बिगर गोंयकार बायलेचो खून जाला. ती रावता त्या भाड्याच्या रुमांत तिची बॉडी मेळ्ळी. दाराक भायल्यान लॉक मारिल्लें. तिचो घोव गायब. पुलीस ताका सोदतात. पुलिसांनी चवकशे खातीर घर मालकाक उखल्लो.
दोगांय खंय 2-1 म्हयने फाटीं थंय रावंक आयिल्लीं. प्राप्त म्हायतीनुसार कळटा की थंय भाड्याच्या खोलीक 3 जाण बिगर गोमंतीक फॅमिली रावताली. तितून बायल धाकटी भुरगीं आनी तिचो घोव. मेळ्ळ्या म्हायतीनुसार काल सकाळी फातोडेचे शेजारी जेन्ना शेजारी उठले आनी तेंच्यांनी पयलें की तो चेडवाक घेवन भायर सरतालो त्या टायमार ताका वळखल्या उपरांत ताणें सांगलें की आपूण भोंवंक वयता म्हणून. आज सकाळी शेजारचो भुरगो जेन्ना खेळटालो तेन्ना कळ्ळें शेजारच्या खोलीन माजराचो आवाज चड येतालो. ताणें वचून त्या होलासून पयलें की माजराचो आवाज कित्याक येता. तर ताका ती मृत्यू महिला दिसली. त्याच्या उपरांत ताणें पुलिसांक आपयलें. पुलिसांक आपल्या उपरांत कळ्ळें की थंय एक मर्डर जाल्लेलें आसा. तर प्राप्त म्हायतीनुसार मर्डर जाल्ल्याच्या संशयीत आरोपी बलराम यादव हो तिचो घोव आसून तो फरार घोशीत आसा. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. कीप वॉचिंग प्रुडंट. कपिलेश्वरी सिवेज प्लांटाचो चेंबर नितळ करतना रातीं एकलो कामगार सोंपलो. 6 मीटर खोल चेंबर सोंपलो तो 21 वर्सांचो शुभम गोपडे. आनीक एकलो कामगार बऱ्यान साल्वार. ताका फोंडें हॉस्पिटलांत शिफ्ट केलो. प्रकरण फोंडें पुलिसे कडेन पावलां. तुमी पळयता जाल्यार फाटलीं 5 वर्सां जालीं हे सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांटाचें जें काम आसा तें खूब प्रमाणान मोठें म्हणल्यार चलत आसा. आनी तितून भितर आयज एक इन्सिडेंट जालो की सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांटा लागून जे तेंच्यांनी खणलेलें आनी जे तांकां टँक प्रोविजन केल्लें तितून आयज 2 जाण देंविल्ले. तितून एकटो बुडलो भितर म्हणल्यार ताका सफोकेशन जावपाक लागलें आनी तांकां धांवूंक वयर काडटना ताका हॉस्पिटलांत व्हरतना एकलो मेलो. म्हाका दिसता हांगासर तांकां कसलीच सेफ्टी प्रिकॉशन आशिल्ली काय ना हेजेर दुबाव येता. तशेंच पुलिसा कडेन आजून पर्यंत कांय इन्फॉर्मेशन ना. तेंची नांवांय आमकां मेळोंक ना अजून. आनी सद्या एकलो आहा तो मातसो सादारण स्थितीन आसा आनी एकलो सद्या मेल्लो आसा. कपलेश्वरी हे जंक्शनाचेर हें पळय हांगासर हो देंविल्लो भितर हें जंक्शन म्हणटा तें स्टुडंटा खातीर फोंडेच्यान विवेक प्रभू. बेतलांत पीर वाड्यार उर्साचो वाद. रिती रिवाज कोणें करचो ताचेर 2 गटांचें वाजलें. निमाणें उरूस बंद. प्रकरण केपें मामलेदारा मेरेन पावलें. 2 गटांक शुक्रारा मामलेदारान सेटलमेंटाक म्हूण आपयल्ले. एकूच ग्रूप पावलो. उपाय हे मेरेन दर्गो ताब्यांत दवरात म्हणून आयिल्ले मागताले. 31 मायाक परत दोगांकय आपयल्यात. तो मेरेन दर्गो बंद. बेतलांत पीर वाड्यार ताचो वार्षिक उरूस आशिल्लो. तितूंत भितर जेन्ना देवा पांय पडपाक स्टार्ट जाले त्या वेळार 2 पार्टी मदीं उलोवणी जाली आनी दोगांयचे भितर डिफरंट कंडिशन आशिल्ले. कोणें रिच्युअल्स करपाचे कोणें ना. ताका लागून मातसो लॉ ऑर्डर प्रॉब्लम जालो. हावेवर तो लॉ ऑर्डर कंट्रोल केलो कळ्ळें. आनी थंय मामलेदार येयलो गौरव गांवकर आनी SDPO आनी बाकी स्टाफ हाडून तो कंट्रोल केलो. कोणाक काय त्रास जावना काय ना. मागीर सगळ्या भितर म्युच्युअल अंडरस्टँडींग करून तेच्या सगळ्यांक सांगलें की लोकांनी तुमी सद्या लॉक मारात टील हे फायनल ऑर्डर जो पर्यंत कलेक्टर ऑफिसान जायना तो पर्यंत ते लॉक आसूंक जाय. पार्टी 1 आनी पार्टी 2 2 ग्रूप आसले थंय. त्या एक पार्टीन ती रिच्युअल जातकीर ती तेणें आपल्या दुसऱ्या पार्टीक येवंक दिवना आनी ती मातसो लॉ एंड ऑर्डर इश्यू जालो. आनी देर आफ्टर ती PI आनी ते कन्सर्न ती जॉयंट मामलेदार गौरव आसलो तेमी डिसायड करून तेमी ते लॉक मारले आनी दोनी पार्टी एग्री जाले. सो आज तांकां हियरिंगाक आपयल्लो. पार्टी 1 आसा ती तेंचे सगळे मेंबर्स आयले पण पार्टी 2चे कोणूच येवंक ना. सो आमी आतां डिसायड केलें आसा पब्लीक नोटीस ती मारतले टील फर्दर ऑर्डर थंय त्या हितूंक कोण वचचो ना. प्रॉब्लमाक लागून सगळे लोक आयिल्ले पुलीस सगळी आयिल्ली आनी डेप्युटी कलेक्टराक आज आमकां केप्याक आपयल्लो आनी डेप्युटी कलेक्टर आमची मिटींग जाली आज. आनी आमी रिक्वेस्ट केले की तुमी ती श्रायन आसा पळय आमची दर्गा आसा तर तुमी ताब्यान तुमचे घेवपाची आनी ती लॉकअप करपाची. आज सान तुमी लॉकअप करा आनी ती दर्गा आनी तुमच्या ताब्यान घ्या टील फर्दर सम सोल्युशन इज सॉर्टेड आउट. सो ते आज त्याने ऑर्डर काडटा म्हणून सांगला की आयज सान ती दर्गा त्याने आमी लॉक मारलेली आसा. ती दर्गा लॉक अंडर लॉक उरतली टील 31st आनी 31st आमकां तेणें आपयला. Towards the incident and we have requested the deputy collector to help us in sorting out this matter very peacefully. We don't want to do any violence over here and we are very happy with deputy collector's order and he has kept the order on 31st. Till that we will wait for his order and we are looking for a good solution.
गोवा शिपयार्डांत थळाव्यांक नोकऱ्यो ना, चडश्यो भायल्यांक. गोवा शिपयार्डांत खंय मोठें रॅकेट चलता. इशू रक्षा मंत्रालया मेरेन व्हरतलो म्हूण दाबोळेचो आमदार मंत्री माविन उलयला. आमदार दाजीनय इशू लावन धरला. सरकारांत आसा म्हूण खंय आंदोलन करिना, मात भुरगे सामकेच बेजाल्ल्यात. 18 मायाक मुख्यमंत्र्याची गोवा शिपयार्डा बरोबर बसका दवरल्या. गोवा शिपयार्डांत थळाव्यांक नोकऱ्यो काम धंदो मेळना म्हूण इशू तापता. दाबोळेचो आमदार मंत्री म्हणटात थंय मोठें रॅकेट चल्ला. इशू रक्षा मंत्रालया मेरेन व्हरतलो. I will take it up with the Union Defence Minister as well and other ministries. Advertisement भायले न्यूजपेपरांचे चड येता. That means they want people from other places to apply. It is a big racket, I may say so, in Goa shipyard. They don't employ local people. We have to, our people want to agitate, and the day will not be far. They will not hesitate to come out in large numbers and stop everything. Because that is what they are telling me. I am holding them. I will take this issue up with the Honorable Chief Minister. I have already told him once, but I will take it up very strongly. Tell him to take it up with the Union Defence Minister. Because Goa shipyard is employing people. Where are the locals being employed? Our own Prime Minister, be vocal for local. Our own Honorable Prime Minister says. वास्कोतल्यो गोवा शिपयार्डा सारक्यो कंपन्यो थळाव्यांक जॉब दिना म्हूण कागाळी. ह्या इशूचेर मुख्यमंत्र्यान GSL बरोबर 18 मायाक बसका दवरल्या. वास्को जुंता क्वॉर्टर्सा कडचो नालो उसपुपाच्या कामाचो नाल्ल फोडूंक दाजी गेल्लो. सगळ्यो जे सेंट्रल एजन्सीज आसा, चड करून गोवा शिपयार्ड, MPT, रेल्वेज आसा, एअरपोर्ट ऑथॉरिटी आसा, FTI आसा, अश्यो एक 7-8 एजन्सीज हांगा आसा ज्यो आमच्या गोंयकारांक एम्प्लॉय करना आनी तांकां एम्प्लॉयमेंट दिवपा जाय तशें सरकारानूय कितें तरी एक पॉलिसी डिसिजन करपा जाय म्हणून आमी पयलीं पसून सांगताले. गोवा शिपयार्डाक आमी पयलीं वॉर्निंग दिल्ली की तुमी आमकां सपोज जॉब्स दिना जाल्यार आमी एजिटेशन करतले. पूण आमी सरकार आशिल्ल्या कारणान आमकां पयलीं CMाक सांगचें पडलें. आमी जेन्ना CMाक सांगलें, CMान सांगलें तुमी एजिटेशन सद्या करनाका, आपूण चॅरमॅनाक आनी तांच्या ऑफिशल्सांक आपयता, आमी डिटेल घेवया आनी ताजेर कितें तरी आमी निर्णय घेवया म्हणून. ताज्या खातीरूच आमी ओगी आसा. ज्या दिसा आमकां थंयच्यान म्हणजे म्हाका दिसता 18 नाल्यार 19 तारखेर CMान मिटींग आपयल्या गोवा शिपयार्डा बरोबर. आमी सगळे आसतले थंय. इवन मॉविन सरान हाजेर आमी एजिटेशन करतले म्हणून सांगलां, कित्याक एवरीबडी इज फ्रस्ट्रेटेड. कन्नडिकाच कित्याक भारताचो खंयचोय नागरीक खंयूय वेंचणुकेक रावंक शकता. इंडिया येदी व्हडली वास्ट कंट्री आसा आनी इट इज अ डेमोक्रेटीक कंट्री. कॉन्स्टिट्युशनान सगळ्यांक रायट दिला इलेक्शनाक. सपोज ताचे कडेन इलेक्शन वॅलीड इलेक्शन कार्ड आसा, हू इज अ वोटर एंड ऑफ इंडियन सिटीजन, यू कॅन डेफिनेटली कॉन्टेस्ट. जुंता क्वॉर्टर्सा कडल्यान नाल्याचें डिसिल्टिंग सुरू जालां. पळोवपाक गेल्यार 10 वर्सांसून जेन्ना फार्मींग तो खूब आसा, पूण केन्नाय न्हू तेंच्या हांगा उदक येता. केन्नाय ब्लॉक जाले इन मॉन्सून रिजन, ते उदक सगळे शेतान येवन उरताले. तांकां फार्मींग करून मेळनासलेलें. तांकां एवरी टायम ते सुकोस तो तांकां लागतालो टायम. त्या खातीर तांकां लेट जातालो फार्मींग करपाक. आमी लास्ट इयर आमी स्वता आमच्या पर्सनल हेचेर आमी ते क्लिनींग करून घेतलेले. बारीक बारीक गटर्स आहा पळय ते आमी पयले प्रायोरिटीचेर क्लीन केलेले आसा. ते हेच्या पयलीं केन्ना क्लीन जावना. हो नाला आमी एवरी इयर क्लीन करता. पण तोच नाला आमकां WRDन बरो साथ दिल्लो आसा. तेजे बेगीन टेंडर करून तेंच्यांनी आमी आमकां काम स्टार्ट केलें. आयज काम स्टार्ट जाता. हें समज काम स्टार्ट जालें जाल्यार हांगा वास्कोन क्वॉर्टर फ्लडींग म्हणटा तें केन्नाच जावचें ना. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. 70th कोपाड्ड्या डेंग्यूच्यो 6 केशी मेळ्ळ्यो. वाळपय आरोग्य केंद्रांत गांवांत मेडिकल टीम धाडून नितळसाण मोहीम सुरू केली. घराघरांनी वचून लोकांची जागृती, फॉगिंगूय केलें. 6 केसी मेळ्ळ्यो तरी सिरियस अशी केस ना म्हूण आरोग्य केंद्राचो इन्चार्ज प्रुडंटा कडेन उलयलो. डेंग्यू मलेरियाक पयसो दवरूंक खंय नितळसाण राखपाचो उलो. पयलीं म्हणजे क्लिनलीनेस ड्रायव्ह केल्ली आसा. हांगा जें उदक साठलेलें आसा तातूंत मॉस्किटो ब्रिडींग मेळिल्लें आसा आनी तें आमी क्लिनलीनेस ड्रायव्ह केला. दुसरें म्हणजे आमी मोस्ट ऑफ सगळ्या घरांनी हावस टू हावस विजीट केल्ली आसा आनी अवेरनेस एक्टिविटी, लिफलेट्स, पॅम्पलेट्स वापरून आमी सगळ्यांक अवेरनेस केल्ली आसा हे डेंगू कशें जावचें न्ही म्हणून आनी उदक साठूंक जायना म्हणून. दुसरें म्हणजे डेंगू केसीस मेळ्ळ्या कारणान आमी फॉगिंगूय केल्लें आसा आनी कंटिन्युअस 8 दीस आमी जें काम केल्लें आसा भितून म्हाका निश्चित खबर आसा की हे डेंगू आउटब्रेक जाता तितल्या बेगीन आमी कंट्रोल करतले आनी सिरियस केसीस अश्यो कांय जाल्ल्यो ना. म्हाका सांग डॉक्टर, ह्या दिसांनी जावपाक रिजन कितें? पळय ह्या दिसांनी कितें आसता की मदींच पावस पडटा आनी पावस तो रावता. ताका लागून कितें आसता, नॅचरल जे खंयसर जर खणके बी आसात तातूंत तें उदक साठटा आनी तें जर उदक आमी जाता तितले बेगीन प्री मॉन्सून वर्क्स जर करना जाल्यार तें उदक साठल्या कारणान भितर जळार आपली पिल्लां सोडटात. जर 7 दीस जें उदक एका जाग्यार साठून रावत
जाल्या भितर मॉस्किटोज जावपाचे चान्सीस असतात. जी कुळागरां आमी जे नोट केले, कुळागरांनी जे कितें कट्ट्यो बी असतात त्यो तेंच्यांनी त्यो परत्यो करपाक जाय, तातूंत उदक सांठपाक जायना. दुसरी गोश्ट, हांगासर आमी पळयलें की ब्लू कलरची बॅरलां वापरतात लोक उदक सांठोवपा खातीर. त्या उदकान उदक सांठोवं येता, पण कितें आसा 7 दिसां भितर तें उदक बदलपाक जाय. तें उदक सांठून दवरूंक जायना तशेंच 7-7 दीस, कित्याक भितर मागीर जळारां आपली पिल्लां सोडटात. चलना त्यो स्किमी स्क्रॅप करून नव्यो हाडटा म्हणून समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयला. ज्येष्ठ नागरीक, विधवा, दिव्यांगांचे सामाजीक सुरक्षा स्किमीचे सगळे पयशे 2 म्हयन्या उपरांत खंय टायमार मेळटले. ह्या म्हयन्यांत खंय तांकां फाटल्या 2 म्हयन्याचे पावतले. अपात्र लावार्थ्यांनी खंय स्वता जावन स्किमी सोडच्यो. इमिडिएटली आयज फाल्यां ह्या विका भितर आमी सादारण फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट 1 म्हयन्याचे पयशे घालतले. रोखडेच आनी 15 दिसां भितर दुसरो इन्स्टॉलमेंट येतलो. म्हणजे ह्या म्हयन्या भितर जे DSS बेनिफिशरी म्हणजेच जे सिनियर सिटीजन आसतले, जे आमच्यो विडोज आसतल्यो किंवा डिजेबल्स आसतले, हांकां इमिडिएटली पेमेंट्स आयज फाल्यां रिलीज जाता. मोस्टली आयज रिलीज जातले आनीक 1 विका भितर म्हणजे आतां पयशे काडपाक मेळटले तांकां 2-3 दिसां भितर. सेकंड इन्स्टॉलमेंट जो आसा तो 15 दिसां भितर परत एक फावटी येतलो. सो 2 म्हयन्याचे एट ए टायम ह्या म्हयन्याक जातले, फुडल्या म्हयन्याक 2 म्हयन्याचे जातले आनी मागीर 3 म्हयन्या भितर सगळे रेग्युलरायज जातले. ह्या सिच्युएशना भितर ज्यो चलना स्किम्स फॉर वेरियस रिजन्स, त्यो स्किमी हें करून स्क्रॅप करून एक नवे तातूंत भितर इंट्रोड्यूस करपाच्यो, चेंजीस जाता जर जाय. खुबशे फावटी आमचे इन्कम ग्रूप आसा 24,000 10,000 अशे आयच्या जमान्यान भितर जायना आनी मागीर लोकांक फट करची पडटा की इन्कम सर्टिफिकेट दिता आसतना गोंयान भितर इतके सकयल इन्कम. सो जे एलिजिबल जायना तांचे खातीर कितें तरी नवीन करपाचें, नवी स्कीम डिझायन करपाचें आसा. स्किमींक पात्र नाशिल्ल्यांनी खंय स्वता जावन स्किमी सोडच्यो. जे कोणी वेल ऑफ आसात तांणी स्कीम आपोआप सोडली जर जाय जाल्यार दुसरे एंट्रन्स येतले जे जेन्युनली ह्या स्किमीक एलिजिबल जातात. त्या खातीर म्हजें अपील आसा सगळे लोकां कडेन जे नोकरेक आसात किंवा बाकीचे कोणी घरान भितर बरे फायनान्शियल स्टेटस आसा त्या लोकांनी गिव अप केले जर जाय जाल्यार जेन्युन आसा जो म्हणजे डिस्ट्रेसान भितर आसा असल्या लोकांक ती स्कीम मेळपा खातीर आमी प्रयत्न करतले. तिवऱ्या पंचायती मुखार कामां धंद्याक उपासाक बशिल्ल्या दिव्यांगाची वासपूस करूंक सांगता म्हूण मंत्र्याची जाप. ही योग्य न्ही की हांव डिजेबल आसा किंवा हांव एलिजिबल आसा फाल्यां म्हणून स्ट्रायका बसचे परस आमी नव्यो स्किमी डिझायन करपा खातीर त्या डिपार्टमेंटा कडेन कन्सर्न NGOज आसात तांचे कडेन आमी वाटाघाटी करून करतले सो दॅट ही परिस्थिती येवपाक जायना. डिजेबल आसा तो एखादे वेळ बसलो आसतलो घरान भितर फायनान्शियल पोजिशन बरोबर ना, खावपा जेवपाक खूब काही त्रास जाता अशें म्हणून ताच्या मनान बसलो आसतलो. वी वील लूक इन टू दी मॅटर. आय वील इन्फॉर्म दी सोशल वेलफेअर ऑफिसर्स टू गो अँड फायंड आउट द जेन्युनिटी ऑफ दीस. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.